नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलारे हांव वनिता नायक आमगे सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आमगेल उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाचे आजी सोयर जावन आयल्याचे कुमटाचे अनंत मंकीकर सर. नमस्कार सर तुमकां. नमस्कार. आमगेले हे स्टुडियोंतू तुमकां स्वागत. थँक्यू. आता हे मणकीकर सरालो एक सामासो परिचय हांव हांगा करून दिता. तर हांगेल जन्म 1951 म्हळ्यार 1951 कुमटान जालो. दत्तात्रय आनी दुर्गाबाई मंकीकर हे दाम्पत्याल हे सुपुत्र. हांनी 6 भावंड. सर्व जण बरे शिक्षण घेवन तांगेल बरे बरे वृत्ती कामार आसाची. हांनी कुमटेचे A.V. बाळेगाव कॉलेजांतू BSc केलें. कडेरी मणिपालांतू फार्मसी कोर्स जॉइन करून बरे स्कोर करून उत्तीर्ण जालें. तांणी बहरीन दुबई हांगा काम करून 2003 वापस भारतांत आयले. तेन्ना तांणी पळयलें कुमटांतू ग्रॅज्युएट जाल्ली तरणी चेडूं खाली आसाची. तांकां काम ना म्हणून कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम दिवच्याक तांकां तयार करचे खातीर एक इन्स्टिट्यूट तांणी स्थापन केलें. ताचें नांव स्टेप बाय स्टेप सोल्युशन. तांत तांकां भरघोस यश मेळ्ळें. आतां ताच्या बद्दल नंतर तांगेल सर्व कार्यावळी बद्दल आमी तांगे लागीं सम उलोवया म्हळ्यार एक एक कळटलें आमकां. तर सर आतां हांव तुमगेल परिचय करून दितना सांगिल्लें कुमटे गांवांत तुमगेले बापायले फार्मेसी आशिल्ली म्हणून. तर ताचे बद्दल एक सांगा. कुमटेंतू स्वस्तिक मेडिकल स्टोर्स म्हणून स्टार्ट जातना ताचें नांव खादी भंडार म्हणून आशिल्लें. हां खादी भंडार हें कित्याक म्हळ्यार बिफोर इंडिपेंडन्स ते खादी तवडी महात्मा गांधीले हाजेर खादी प्रचार आशिल्लो. वय सो खादी सेल करचें म्हणून आमी स्टार्ट केलें. बाप्पायने आनी तेगेल बाप्पा तांणी स्टार्ट केलें. क्रमेण बिकॉज हांगाचे लोकल डॉक्टर्सांनी तांकां औषधी हाडून विकच्याक जायना म्हणून हांकां रिक्वेस्ट केलें खादी बॉम्बेतून येताले बॉम्बेतून हाडया म्हणून. तशें जावन आमगेलें फार्मसी म्हणून स्टार्ट जाली. आनी आतां हें ऑलमोस्ट 92 years कंप्लीट जाता सर. सो आनीक 8 वर्सांनी मी सेंटिनरी कळयलें. तशी आत्तां म्हजे व्हड भाऊ जयंत मंकीकर आनी तेगेल चल्लो शंतनू मंकीकर ते प्रेग्नंट आसली. आनी हांव बिफोर म्हाका केलें तिगे हांव भारेन आनी वचून मेरे जाल्यार आत्तां खंय तरी आमी एटेंड करता ती अशी. तर तुमगेल प्राथमीक शिक्षण आनी विद्यालयीन शिक्षण दोन्ही कुमटे गांवांत जालें म्हणून. तर ताचो अनुभव तुमकां कशें? हांव प्रायमरी स्कूल चित्रिगे स्कूल म्हणून कुमटेंत आसा. थंय ताका मादरी जीवन शिक्षण शाळे म्हणून आशिल्लें. ते फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केल्लें. ताजे हें आयकून मेर अम्माने थंय म्हाका थंय घालें. तरी ताजे विशेश म्हळ्यार थंय एकू मास्तर आमी पास जाता तो पासात वतालो. आनी फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड टू 7th स्टँडर्ड एकू टिचर. द एडवांटेज ऑफ दीस कळ्ळें म्हळ्यार म्हागेल टिचराक हांव कशी म्हगेलो स्वभाव कशी मेग हांव खंयच्यान हुशार ते वट्ट तांकां समजचे हें जातालें. एंड दॅट इज हाव दॅट इज कॉल्ड जीवन मादरी जीवन शिक्षण शाळा. आनी आमी त्या वेळार ही स्कूल इतलें बरें आशिल्लें की कंटिन्युअस फॉर 10 years मुल्की एग्जाम आमकां मुल्की एग्जाम म्हणून आशिल्लें. 7th स्टँडर्ड जाले नंतर जनरल एक एग्जाम आशिल्लें. त्या मुल्की एग्जामाक तावडी लोवर ग्रेड जॉब्स आनी दिताले. सो ते हाका आमी every student used to attend
मागीर तांणी आमकां स्कुलांत केल्लें अट लोकांनी अटेंड करता म्हणून आमी प्रत्येक स्टुडंट पास जाले 100%. दॅट इज अ रिकॉर्ड अशी. सो त्या मेरेन एक बरेची बेस आमकां मेळ्ळा. आनी तांणे तुका जालो मागीर ती थंय करिक्युलर एक्टिविटीज जाल्लेची तांचे शिवाय आमकां स्पोर्ट्सान तूं कबड्डी खो खो एनीथींग दे यूज टू एक्चुअली ट्रेन अस. सर तुम्ही आता सांगले की आमगेल टिचराक तुमगे भशेन तांणी प्रत्येक क्लास वयर वत आशिल्ले आनी तुमगे बद्दल डिटेल गुत आशिल्ले. मागीर तुमी चेडूं कमी आशिल्ले की म्हणून क्लासांत? आमच्या क्लासांत तूं हाय तावडी ते 50 स्टुडंट्स एक क्लासांत आशिल्ले. आनी कनक मागीर हांगा कुमटान तूं फॉड स्कूल आशिल्लें तालुका स्कूल म्हणून. आतां तें बंद जालें. आतां दुसरे कडेन आसा जाल्यार थंय मस्त लोक आशिल्ले हांगा लिमिटेड. ते मागीर मादर मागीर ते फस्ट ट्रायला खातीर केलें न्ही तांणी रिस्ट्रिक्टेड हें दवरलें हाव इट इज टू बी. ताजे नंतर आनी तांणे तूं आनीक केलें आशिल्लें मागीर आमकां बाकी एक्टिविटीज शिकयताले कशी मागीर कार्पेंट्री हें मग्गू कई मग्गू आनी हँडलूम गार्डनिंग सोप मॅन्युफॅक्चरींग असलें मागीर हातांनी करचें मागीर कसलें हें ना यंत्र गिंत्र आमीची हें करचें. आनी द थिंग इज वी यूज टू सेल दॅट. वेव्हारूच येतालो. मार्केटिंग बी शिकयलें तशें. सुंदर. आता तुम्ही त्यानंतर हे झाल्यानंतर फार्मसी करच्याक मणिपालान गेले. त्या वेळाच मणिपाला वातावरण कशी तुमकां अनुभव? मणिपाल वातावरण मागीर आमी थंय वतना भयंकर भिताले की मागीर मस्त तितले फॉरेनर्स येता ती अशें येता म्हणून. एक्चुली मणिपाल इज अ व्हेरी गूड एटमॉस्फियर. तावडी एटमॉस्फियर कशी मागीर आमकां आमी गांवतल्यान वचून नंतर एक सिटी म्हणून पळोवनचे गेले ती ते सिटी आशिल्ले एक सान विलेज आशिल्लें आनी तितलें डेवलप जायनाशिल्लें. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर देर अशें. तांतूं बरें जाल्लें आसा ती वायट जाल्लें आसा ती दॅट इज अप टू दी एनविरॉनमेंट. बट एनविरॉनमेंट वॉज गूड एंड आमकां मस्त तितलो स्कोप मेळटा. तेच बरें वायट चवचे थोडे आमगेन जातात तसा. ते तुम्ही सांगिल्ल्या प्रकार एनवायरमेंट बरें आशिल्लें. आतां फार्मसी शिकून जातरी खंय जॉब केल्ले तुमी? ना जॉब मेळटा आशिल्लें जाल्यार एक्चुली म्हाका जॉब USA मेळ्ळें. USA मागीर आमी फार्मसी केले नंतर इंटर्नशीप म्हणून 3 म्हयने करता. सो हांव बॉम्बे आशिल्लो. बॉम्बे 3 म्हयने कामाक आशिल्लो. ड्युरींग दॅट टायम देर वॉज एन एडवर्टायजमेंट फार्मसिस्ट नीडेड फॉर USA. So we went for interview and luckily they wanted only one person and they selected me. But the thing is मी आवय बापायक हांव वचून आशिल्लें. So they said why already म्हजो व्हड भाव लंडन वचलो आनी तो ब्रिटीश चलयेक लग्न जालो. So they didn't want me to do the same thing. Yeah. तरी because of their request I did not go. I started एक हें केलें बिजनेस स्टार्ट केलो श्रीराम मेडिकल एजन्सी म्हणून होलसेल बिजनेस. सो आय यूज टू कॅटर अराउंड नॉर्थ कॅनडा अशें कंप्लीट नॉर्थ कॅनडा. आतां तुमी सांगले तुमगे भाव UK गेलो थंय लग्न जालें थंयचे चेल्ली बशी. तर आता तुमगेल कुटुंबा बद्दल एक थोडें सांगा. आमगेल कुटुंब मागीर एक्चुली म्हगेल बाबा बापसूक बाब म्हणटा आनी आई मागीर आमकां महाराष्ट्राचे इन्फ्लुएन्स जास्त आसा. तेमी ती मराठी अशी आई बाबा ते महाराष्ट्रीयन आदी प्रकार आनी आजी. दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर होल फॅमिली. म्हगेल आजो म्हगेल बापसून एक
8 वर्सां आसतना गेले Oh. सो वी डिडंट सी Oh. अशें तेमी ती कोणी आमी पळयनाशिल्लें तरी सो वी दीज 3 वर द पिलर्स ऑफ अवर एंड मेगेल आमगेल हे म्हळ्यार वी आर क्लोजली निटेड फॅमिली एंड ऑलवेज आमगेल घर पिकअप स्टँड म्हणून आसा कुमटेन Right. ताजे लागीं आशिल्लें तरी एवरी डे बेळगांवच्यान एक बस येताली Huh. आनी इट हॅज टू कम एट 5 o'clock बट ताका कनेक्टिंग 1 hourची बस जाताली एक्चुली बॉम्बे आमगेल लोक आयल्यार त्या बसार कुमटी न्हू थंयच्यान 1 hour वचून शिराली आमगेल मठ आसा चित्रापूर Right. त्या मठा वचका म्हूण येता ते जाल्यार हे त्या वेळार हे बेळगांव बसान 5 घंटे केन्नाय पळयना कुमटेन इट यूज टू कम अरावंड 8:30 9 o'clock Oh. हे बस चुकताले Right. थंय स्टँडार कोणी तरी हांगा हॉटेल बरें आसा की म्हळ्यार तांणी सांगताले हांगा हॉटेल ना हांगा बरें घर आसा म्हणून आमगेल घर घेवन येताले Oh. तांणी उलयल्लें कोंकणी पळोवन सो तें आमकां एक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगायज आमकां एक लोकांक हेल्प करचें अशी हे एक आदर्श जालें Right. सानपणांतन एक Right. लोकांक हेल्प केली पळयला तुम्ही Right. तेची मुखार आयले तुम्ही 1981 म्हळ्यार 1981 तूं बहरीना गेल्ले थंय तुम्ही बिझनेस केलो दुसऱ्या देशांत एक्चुली हांव बिजनेस करनी हां आय जॉयन वन कंपनी कॉल्ड युसूफ महमूद हुसैन हो दे वर बिजनेस हां हांव एज ए फार्मासिस्ट म्हणून गेलो तांगेले फार्मसी आशिल्ली सो थंय आनी दे वर वन ऑफ द टॉप फार्मसीस्ट इन दी भारत तरी थंय तांगेले हांव फार्मसीन तूं एज ए फार्मासिस्ट म्हणून गेलो सो 8 years आय वॉज एज ए फार्मासिस्ट ताज नंतर आय वेंट इन टू आउटसायड मार्केटिंग एंड एज ए मेडिकल रेप आय वर्क सो आय वॉज गिवन मेरी म्हाका एक स कंपन्याचे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली ओ विंगड कंपनी सो तें प्रमोट करता आशिल्लो आनी ताज नंतर हंतू ड्युरींग गल्फ वॉर आमगेले मस्त लोक सोन गेले ओ मागीर आमगेले मल्टी फेसिटेड फार्मसी ती मागीर आमी फार्मास्युटिकल मात्र न्ही मेडिकल इक्विपमेंट्स जनरल इक्विपमेंट्स टीचिंग अशें टू सो मेनी विंग्स वर दर सो लोकांक मस्त वचून नंतर हे एमालगमेट जालें हॉटू तावळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन टू आशिल्ल्या लोकांक दिले चड जालें रिस्पॉन्स सो तशें जावन म्हाका कळ्ळें जालें मागीर आय वॉज टेकिंग सम ऑफ फार्मास्युटिकल सम ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स सम अदर इक्विपमेंट्स अशें हे जालें तुम्ही आणि ते म्हाका दिसता इतली उठू जबाबदारी दिल्या नंतर तुमकां सुमार UK फ्रांस बेल्जियम ग्रीस उठू कोणी फिरक पडले ते मागीर थंय कशें आसा मागीर खंयचें एक इंट्रोड्यूस करता जाल्यार नवो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता ताजी ट्रेनींग जाता त्या ट्रेनींग जाल्यार वी हॅव टू विजीट आनी ताजे नंतर ताजें अपडेशन आसलें आमी विंगड गांवांत वचून अल्बा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग कंपनी हो तुमकां एक नवीन प्रोजेक्ट ताचो अनुभव कशें आशिल्लो अल्बा इज बारिनांतू अल्युमिनियम स्मेल्टिंग कंपनी हे वर्ल्डांतू नंबर 2 कंपनी मस्त व्हड कंपनी तांणी तांगेल्या स्टाफा खातीर एक ट्रेनींग सिस्टम करता म्हणून हें केलें डिसायड केलें एंड दे वॉन्टेड टू गेट फ्रॉम फेस्टो आमी ताजे एजंट आशिल्ले आनी तांणी केन्ना एनक्वायरी केली तावडे आमगेले हांतू मागीर बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर मस्त लोक वचून वचून मागीर पयलीं कोण करताले की कोणी नाशिल्ले ते मागीर म्हातारे आयले मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी सायन्स बॅकग्रावंड आसा तूं कर म्हणून मॅनेजमेंटान सांगलें हांवें घेतलें बट आय वॉज नॉट नोईंग ABC ऑफ इट
त्या वेळार कशें जालें म्हळ्यार आय अप्रोच फेस्तो कंपनी आनी ते एप्रिशिएट फेस्तो कंपनीचे कशें म्हळ्यार ऑन द फोन ते म्हाका इंस्ट्रक्शन दिताले आनी कशें हांव ते डेवलप ते शिकता. सो तांणी एक 2 व्हड बॉक्सीस लिटरेचर पेटयले हांव स्टडी करचें आनी ताजे नंतर ते अशी आमी इंट्रोड्यूस केलें तें. सो इंट्रोड्यूस केल्यार थंय कळ्ळें म्हळ्यार तांणी विचार केलो करचें म्हणून बट दे वर नॉट नोईंग एनीथींग. स्क्रॅच दोन आमी शिकोवंक मेळटा आनी दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज मायन फ्रॉम द बिगिनींग टू एंड. आनी इट वॉज अ वेरी बीग प्रोजेक्ट. is a project of about 1 crore maybe. तरी तांकां ते इंट्रोड्यूस करून ते परत घेवंक ते करपाक जाय 1 crore बिकॉज इट वॉज अ बीग अमावंट. तांणी टेंडर करता ते कशें टेंडर करचें एवरीथींग आय हॅड टू इन्फॉर्म देम एंड देन आय वॉज सक्सेसफूल फॉर गेटींग दॅट ऑर्डर. घेतले नंतर सुद्दां ते कशी ट्रेनींग दिवंक काय हें म्हणून आमी वचून तांकां हेल्प करतले. सो इट वॉज अ बीग प्रोजेक्ट फॉर अस. तुमकां एक सक्सेस एक शिकच्याक मेळ्ळें हे नवीन व्हड प्रोजेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहरीना आनी तुमकां ऑनर केलें म्हणलें तें कसो खातीर? एक्चुली अगेन ते म्हळ्यार आमी जॉन्सन एंड जॉन्सनाचे एजंट आशिल्ले. तांणी तावडी फर्स्ट टायम ग्लुकोज मॉनिटरींग सिस्टम हें केलें. ते इंट्रोड्यूस करचें काम म्हाका दिलें तांणी आनी तें इंट्रोड्यूस करतना आमकां थोडे प्रोजेक्ट्स आशिल्ले की कशें तें इंट्रोड्यूस करता. बट इट शूड बी ए हेल्थ प्रोजेक्ट. आमी ती इंट्रोड्यूस केलें कशें केलें म्हळ्यार इन्सिडन्स ऑफ डायबिटीक्स इन बारीन हे एक प्रोजेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंटान दिलें आनी तांणी तें नर्सिंग हांकां तें हें केलें. सो आय वॉज टू कोऑर्डिनेट विथ द नर्सिंग स्टाफ. आमी कल करताले म्हळ्यार वी यूज टू गो टू दी इंडिविज्युअल विलेजीस आनी तांकां थंय हें करून एवरी वीक फ्रायडे वॉज हॉलिडे फॉर अस. सो त्या दिवस थंय वचून तांकां सकाळीं वचून ब्रेकफास्ट करून अशें येवं म्हणचें आनी तांगेलें ब्लड चॅक करचें आनी ताजे नंतर तांकां फूड दिवचें. देन वी यूज टू वॉक टू विथ देम टू आस्किंग देम क्वेश्चन्स, सिंपल क्वेश्चन्स. तांणी कल जेवताली कल खाणें हें करताली. सो वॉट इज दर कन्जम्पशन अशें. ताजे नंतर एक सादारण 1 तासभर समकून हाडून परत तांगेलें हें आनी वी यूज टू शो दॅट दर ब्लड ग्लुकोज हॅज कम डावन ड्रेस्टिकली अशें करून तांकां हाजे बदलें हें. कित्याक म्हळ्यार भारींचे इन्सिडन्स ऑफ डायबिटीक्स वॉज हायेस्ट इन वर्ल्ड. इट वॉज अबाउट 6 to 7%, which is very very high. And त्या खातीर ताजें एज्युकेशन वॉज very important. So this project was continued for 1 year and then we found that lots of people are come under the control, the normal stage. So that is why it's the government honor केलें म्हाका. तुमकां ऑनर केलें. आतां ते बेऱ्यांत कोंकणी संघ बी आशिल्ले. कोंकणी संघ आशिल्ले जाल्यार कोंकणी संघ आमगेल कोंकणी न्हय, गोवन कोंकणीस. गोवन कोंकणी आशिल्ली ती आमी जास्ती तांतू वचून बट आमी कन्नडा संघा आशिल्ले. सो नॅचरली कन्नड संघाक. इंडियन एम्बसी ऑफ बहरीना हांणी तुमकां मस्त एप्रिशिएट केलेलें ताचे बद्दल एक अनुभव. ते अनुभव म्हळ्यार आसताले हांव कन्नड संघा म्हणून सांगता तुमकां. and for 3 years I was secretary for that. त्या वेळार 99 to 2001 थंय हांव ताजो सेक्रेटरी आशिल्लो. ड्युरींग दॅट टायम आमी फस्ट हांतू भारीन हांतू कॉम्प्युटर अवेरनेस प्रोग्राम म्हणून केलो आमगेल्या संघांतू. आनी नियरली अबाउट 100 members of the
तांगल फॅमिली मेंबर्स असलो तांकां आमकां सांगतू एक ट्रेनिंग कंप्युटर शिकोवचे तावळी इंट्रोड्यूस जाल्यार मात्र ते आमी इंट्रोड्यूस करून ताका ते आयकून इंडियन एम्बेसिडर तावळ सुरिंदर सिंग गिल म्हणून आशिल्लो आनी फर्स्ट कॉन्सुलेट राजीव सहारे म्हणून आशिल्लो महाराष्ट्रीयन तो पंजाबी ताका आमी इनवायट केल्ले इनॉग्रेशनाक. सो ही वॉज हॅप्पी दॅट वी आर द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट एंड कर्नाटका इज तावळ ते बेंगळूरांत कंप्युटर हे अवेरनेस मस्त जाल्लें. सो ही वॉज एप्रिशिएटेड आनी त्या वेळार he was very particular that how it goes. So every now and then he used to ask us about the progress of PE. And it was very successful and it became a big news in Bharan. त्यानंतर त्या रिलेशन डेव्हलप जाल्या नंतर कितें जालें मागीर सोशल अवेरनेस सोशल आमकां लोक कशी थंय आसा ती म्हणून इन्फॉर्मेशन घेता उरतालो. Once what happened is आम्ही अशी वतना वी सॉ वन लोक राबताले आनी थंय पळयल्यार द अबाउट 70 पीपल इन वन रूम स्टेईंग तांकां एकच वॉशरूम आनी दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग इन थंय टेम्परेचर्स 49 थंय वताले एंड दी ह्युमिडिटी अबाउट 99. सो वेरी वेरी डिफिकल्ट. त्या कंडिशन आमी पळयले नंतर वी अप्रोच्ड एम्बेसी एंड टोल्ड देम दॅट दीस इज दी लेबर्स कंडिशन्स वी हॅव टू डू समथींग. सो विथ दॅट एम्बेसी ऑल्सो हेल्प एंड वी वेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आनी थंय तांणी ताजें हें करून न्हू सो दे स्टार्टेड प्रोवायडींग बेटर फेसिलिटीज. सो दॅट इज वन एक. ताच नंतर काय जालें मॅरी इन 2000 आय थिंक 2000 इन द इयर ऑफ 2000 Bharin government wanted to remove all the people expatriates who are without passports without सो आनी इंडियाचे सादारण ऑलमोस्ट 30 की 40,000 लोक आशिल्ले त्या वेळार आनी नो बडी इज हॅविंग पासपोर्ट्स. एक तरी 20 वर्स राबल्यात ते तांकां कसलें हें ना ते आतां ते आज एक कडेन जॉब केलें फाल्यां एक कडेन जॉब केलें अशें करून आसा ते बट तांकां आनी पासपोर्ट ना जाल्यार भितर तांकां आयडेंटिफाय करचें कशी हें प्रॉब्लेम जालें. आनी तावळी आमगेले एम्बेसिडर called us and asked whether to solve this problem. How we have several clubs of India. Every state has got one or two clubs. Tangal Vattu Hanka office bearers upon. We will make it one point that in embassy or in some place we will call these people also. However, without passports, without documentation, आशिल्ले कोण आसा ती तांकां इनवायट करचें एडवर्टायज करून आनी तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां तांगेलें एक पेपर दिवचें. सो दे आर फ्रॉम दीस. सो वीथ दीस डॉक्युमेंट it will be like a passport for them just to go to India back. So that ambassador found it very 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 easy way. Otherwise it was impossible for them to identify. So thus we made around 30,000 people identification. आणि तुमकां सांगता म्हळ्यार आमी कुमटाचेची खावन सांगता म्हळ्यार nearly about 6 people were from Kumta. And pathetic is one girl was about 16 years old. She had been brought as a laborer. She was just sent
and she was ill treated very badly. कडे तिक्का तिगल कंडिशन मारी तिक्का एक श्रीलंकन लेबरर तिक तीन तन तीन फोर्स कोणू धावन वचोंक सो शी वॉज नो हेर तशी तसले एक इन्सिडंट सर. सो इट वॉज रियली पॅथेटीक आनी तितले वाटे आमी हें केलें नंतर सो मिनिस्ट्री युजली not only me, it's not me, it's all of us Indian societies, especially, but lead was given to Kannada Sangha. So that is the सर इतले बहरीन आणि तितले वर्क करून दुबईन करून तुम्ही 2003 तो आमगेले इंडिया वापस आले भारत देशान तो मेरी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मडिला वने ना म्हाका फ्रॉम द बिगिनींग वापस हांगा येवंक आशिल्लें. म्हाका इवन इन भारी नाशिल्ली तवडी I had a chance to go to USA. I said I will not go to USA. I will go back to India. Because not that Saregata say अच्छा very good. But the thing is हांगाचे जीवन आनी खंय मेळना. फॅसिलिटीज उरतले बट रिलेशन एक आत्मीयता हांगा आशिल्ली तितलें आनी खंय मेळना. मैं सर आज तुमगेले अनुभव वयल्यान एक आतांची चेडवां सांगिता त्यांनी कामा खातीर एक वच का विदेशांत तो काम कर न्हू बरें सक्सेस कर Last time here. And what experience is there, they have to give here. अतिशय खुशी जाली आज तुमगेले तो आयकून तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद आणि आमगेले वीक्षकांक सुद्धा आमगे दोगा वतीन धन्यवाद.